पणजी गोंयची राजधानी आशिल्ल्यान तशेंच चडशा सरकारी कार्यालयां पणजेन आशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत गाडयांची येरादारी चालू आसता। तातूंतच गोंयांत येवपी पर्यटक, कॅसिनोचेर येवपी पर्यटकांचोय आस्पाव आसता। पणजेन आशिल्ल्या सरकारी कार्यालयांनी काम करपी, वेवसायीक आस्थापनांत काम करपी कामगार आनी हेरांची सगळ्याक वाहनां दीसभर उबी करून दवरिल्ल्यान पणजेन येवपी लोकांक गाडी उबी करपा खातीर जागो मेळना। पर्यटक, सरकारी काम करपा खातीर येवपी लोक गाडी पार्किंग करपा खातीर जागो नाशिल्ल्यान ते रस्त्यारच गाडयो उबे करतात। ताचो परिणाम येरादारीक शिरकोन उरता। म्हूण पणजेंतल्या चडशा रस्त्यांचेर पार्किंग फी घेवपाचें महापालिकेन थारायलां। जिल्लो अधिकारी कार्यालयान काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण पार्किंग फी सामकी कमी आशिल्ल्यान येरादारीक शिस्त येवची ना। पार्किंग फीचो दर वाडोवपाक जाय अशें महापालिकेचो महापौर उदय मडकयकारान पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला। आम्ही जे जागे मागलेले जे नोटिफाय जावंक नासले पयलीं ते नोटिफाय करपाक फ्रॉम डावन द रोड टू ओल्ड सेक्रेटरी म्हणजे मामाय कामतच्या घरा पर्यंत आनी फ्रॉम मिरामार सर्कल टू शारदा मंदिर हे 2 जागे नवे आमी नोटिफाय केल्या पे पार्किंगेक। आनी सद्या आमी 18 जून रोड आनी AB रोड हो आमी पे पार्किंग घेवपाक आसा। तसो रेट जाला कितें रेट आमी पयर रिवायज केला आनी तो नोटिफाय जाला तो रेट ओल्ड रेटीन जाला। जो पयलो रेट आसलो पळय पयलीं पे पार्किंगेचो तोच रेट तेंच्यांनी नोटिफाय केला। म्हणजे आमी ऑलरेडी आज पयचे मिटिंगेचे मिनिट्स केला आनी तो रेट जो आसा तो 20 रुपया पर अवर आनी नोटिफाय केला तो रेट जाला 20 रुपया 4 वरां आनी एडिशनल एवरी अवर आमी केला 15 रुपया आतां आनी तेंच्यांनी नोटिफाय केला 10 रुपया। म्हणजे आमी तो रिवायज रेट चड करून आज एखादी जायना जाल्यार आमी सोमार मार सुटी बुधवार पर्यंत तांकां परत लेटर वतलें की रिवायज रेटीन नोटिफिकेशन काडपाक। कोणाचे म्हणजे लोकांक फाल्यां अशें दिसचें न्ही की रेट एक काडलो आनी आमी टेंडर केल्यार लोकांनी इतके पयशे घेता म्हणून हे लोकांक कळपाक आमी हें केलां की हो रेट जो आसा तो पयलो ओल्ड रेटीन नोटिफाय जाल्लो आसा आनी रिवायज रेटी प्रमाणे मागीर परत तेंचे कडल्यान आमी परमिशन घेवन टेंडर करतले। आनी टेंडर प्रोसेस एक कसो धरला आमी 1 म्हयन्याचो टायम। म्हाका दिसता बाय सप्टेंबर एंड जाल्यार सगळे परमिशनां बी परत बरे भशेन मेळ्ळी जाल्यार बाय ऑक्टोबर पे पार्किंग सुरू जातली पणजेन। आमचे मेन इंटेंशन आसा की पे पार्किंग पयशे करपाचे न्ही शिस्त लागपाक। तुमी पळयलां आसतलें की कश्यो गाडयो आज लोक घेवन येता गाडयेन एकटोच गाडी चलयता आनी गाडयेन सुद्दां कोण आसना आनी आमचें इंटेंशन 2 व्हिलर्सांक आमी म्हणजे 2 व्हिलर्सान येवपाक बायक घेवन येवपाक लोकांक आमी तांकां फ्री दवरला। लोकांक दिसपाक की बाबा की आपूण घरांतल्यान भायर सरता आसतना गाडी घेवन गेल्यार आपले पयशे भरचे पडटले आनी बायक घेवन गेल्यार आपल्याक कांय पयशे भरचे ना। आनी आज जे नोटिफाय जाला तितून व्हडलो फरक लोकांक कांय दिसचोच ना कित्याक 4 वरांक जर 20 रुपया जालो तो एनी टायम गाडी घेवन येतलो त्या कांय फरकूच पडचो ना। अरे 20 रुपया मरे म्हणटलो तो गाडी आसा त्या मनशाक 20 रुपया 4 वरांक दिवपाक कांय न्ही। तो मार्केटान येतालो तो 20 रुपया दिवन तो वतलो घेवन तेकाय मातशें एक पॉल्साक मातशें एक हें दिसूंक जाय बाबा ना तेणें चिंतूंक जाय बाबा ही गाडी घेवन वता जाल्यार आपल्याक पयशे भरचे पडटले आनी 2 व्हिलर घेवन येतलो। हितून आमचें जें कंजेशन जाता सिटीन गाडयांचें आनी तुमी पळयलां आसतलें कितकी गर्दी जाता आनी आतां तितून हें सॉल्व जातलें म्हणून एक परत आमी लेटर करतले। मार्केटान आमी आज ट्रायल बेसीस जो वैद्य हॉस्पिटल म्हणजे डॉन बॉस्कोच्यान येतालो पळय तो रोड तो 1 वे केला। गणेश चतुर्थी खातीर आमी स्पेशल रिक्वेस्ट केल्ली आमी ट्रॅफिक पुलिशेक आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आज तेजी पुलीस दवरून हें केलां आनी जो आयनॉक्सा कडल्यान त्या म्हणजे मेन रोडा सावन भितर येतालो पळय मार्केटाक तो एलाव आसा पूण वैद्य हॉस्पिटला कडल्यान भायर वचपाक बंद केला। लेफ्ट टर्न ना ओन्ली रायट टर्न म्हणजे हितून कितें जालां आमी आज सकाळीं हांव वचून मातसो एक अर्द वर रावल्लो पयला ऑब्जर्व केला पळय ट्रॅफिक सारकी स्मूथ जाता नाजाल्यार थंय मार्केटाक कितें जाताली जे भायल्यान येताल्यो त्यो गाडयो अश्यो येताल्यो आनी ह्या सायडीक वचपाक ह्या सायडीक त्या सायडीक हें करपाक दोनी कडेन प्रॉब्लेम जातालो आनी लोकांक थंय डबल पार्किंग लोक थंय डबल पार्किंग करून रावताले। खूब जाणांचे थंय झगडी सदांच थंय व्हडलो प्रॉब्लेम जातालो म्हणून आयच्यान तें केलां आनी आमी तें परमनंट बेसीस करूंक सोदता। एक जर रेजोल्युशन जाय जाल्यार आमी फुडल्या कावन्सील मिटींगेक रेजोल्युशन घेतलें आनी हो जो ट्रॅफिक अरेंजमेंट केला फॉर टेम्पररी गणेश चतुर्थी खातीर मार्केटान गर्दी जाता तें पळोवन ते हें जाल्यार तो बरें सक्सेस जाल्यार आमचो विचार आसा की तो परमनंट थंय तशी ट्रॅफिक आमी डायवर्ट करूंक सोदता 1 वे हें करून।